Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. भाग्यवंत पावलून कोरिंथकारांक बरयलोले दुसरे चिटीवेले वाचप. भावां भयणीनो, विस्वाशी देवाच्यान सांगता, आमचें उतर तुमकां बराबर होय आनी ना अशें जावंक ना. कित्याक आमी म्हणजे हांवें सिल्वानान आनी तिमोथान देवाच्या पुताक जेजू क्रिस्ताक तुमकां पोरगोटला. तो बराबर होय आनी ना जावंक ना. तो सदांच होय, कित्याक देवान केल्यात तितल्योय भासावण्यो ताचे सोबे होय जाल्यात आनी त्या पासत ताचे वरवीं देवाचे मोहिमेक आमी आमेन म्हणटाव. तुमच्या सांगाता क्रिस्ता सोबे देव आमकां घोटाय दिता आनी ताणेंच आमकां माखल्यांत आनी ताणेंच आमचेर मोर मारल्या आनी एक इसारो कसो ताणें आमच्या काळजांनी आत्मो घाला. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ तुज्या चाकरांचेर फांकोय सोर्वेस बरा. खरेंच विचित्र तुवें घाल्ले कायदे देखून हांव ते मानून घेता. उगडापेन जावन तुजें उतर उजवाड घालता आनी साद्या काळजाच्या मनशांक समजणी मेळटा. जबाब तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ तुज्या चाकरांचेर फांकोय सोर्वेस बरा. तुज्या आज्ञांक आशेवन आशेवन खोर्शेता म्हजें होड्डें, तोंड जाता उक्तें. तुज्या नांवांचो मोग करतल्यांक तूं करताय तशें म्हजेर नदर घाल, म्हजी काकलूत कर. जबाब तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ तुज्या चाकरांचेर फांकोय सोर्वेस बरा. तुजे भासवणे पोरमोणे म्हजीं पावलां सांबाळ. वायटाक म्हजेर जोईत व्हरूंक दिव नाका. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ तुज्या चाकराचेर फांकोय आनी तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकोय. जबाब तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ तुज्या चाकरांचेर फांकोय सोर्वेस बरा. उद्गार. तुमचो उजवाड मनशा मुखार पोरजोळून दी. तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक सगळीं वाखाणूंक पावूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमी प्रितुमेचें मीठ. पूण मिठाची खारसाण बिगडली जाल्यार ती ताका कशी परतून दिवंक जायत? तें भायर उडोवंक आनी पांयां तळा मोस्तूंक जायत. आनीक कित्याकूच तें उपकारो ना. तुमी संवसाराचो उजवाड. दोंगराच्या माथ्यार बांदलोलें शार लिपोवन उरोना. पायले पोंदाक दांपून दवरूंक कोणूच दिवो पेटोयना. घरांत आसत्या सगळ्यांक ताचो उजवाड पडूंक तो पेडार दवरतात. तेच परी तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो पळोवन
स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक मनशांनी वाखणचे खातीर तुमचो उजवाड तांचे मुखार पोरजोळचो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. तुम्ही प्रितुमेचे मीठ आणि तूं संवसाराचो उजवाड. मातेव 5:13 आणि 14 ह्या उतराचेर आमी आतां नियाळ करुया. नियाळाक आधार. एका गांवांत एक गिरेस्त जाणटी काजारी ओस्तोरी रावताली. तिका भुरग्याचें देणें फावो जावंक नासलें. ती सदांच आपल्या घरा लागसर आशिल्ले सेमिनेरींत मिसाक वेताली. तिका एक दीस दिसता तिणें तांकां आपले थोड्या दुडवांचो आधार दिवंक. तर ती सेमिनरीच्या फुडाऱ्या कडेन उलोवन एका सेमिनारिस्ताक पाद्री जावंक आपलो सगळो दुडवांचो आधार दिता म्हूण आस्वासन दिता. आनी हें आपलें आस्वासन ती तो सेमिनरिस्ट पाद्री जावसर पुरें करता. आपूण ताच्या जिविताक एक मिठाची कोणी जावन वावुरली म्हूण खुशाल जाता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां जेजू हीच मिठाची कोणी आमच्या पेल्याच्या जिवितांत जावंक आमंत्रीत करता. आमकां ज्या देण्या बेसांवांनी देवान भरल्यांत ती देणी बेसांवां आमकां आमच्या पेल्या सवें वांटूंक आयज जेजू आमकां जण एकल्याक उलो करता. आसा हांव आनी तूं तयार? आमच्या सडवणदारा जेजूचो उजवाड आनी मीठ जावन आमच्या पेल्याची जीण न्हवसरूंक. आयच्या ह्या संवसारांत उजवाड आनी मीठ जावंक सोंपें न्हय. पूण देवाचे पदवेचेर पातयेवन जियेल्यार आनी भरवासो आसल्यार जायीं तें सोंपें जावंक जाता. त्या पासत जावं कुटुंबांत, समुदायांत, फिरगोजेंत आनी समाजांत आमी एकामेकाच्यो गरजो वळखून घेवंक जाय आनी तांच्या आदाराक पावूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. मागणें. मोगळा बापा, आमी तुजी भुरगीं मागता. गरजेवंताच्या जिवितांत आमी मीठ आनी उजवाड जावन भरवशाची किरणां फांकोवंक आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भर म्हूण आमी मागता. आमेन. Thank you for joining today. If this helped you prepare for tomorrow's Mass, please like, share and subscribe to support this ministry. God bless you.